Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. पोस्ट ऑफिस टू धवळेमळ हो रस्तो हेजे फाटल्या 2018 एस्टिमेट जाल्लो पूण जे सकयल येता वयर दिसता एस्टिमेट समज टेंडर जाल्यार प्रोसेस जाता म्हणल्यार आतां आमी आज प्रोसेस जावन टेंडर जावन आतां अनंत नायक कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटकीचो तेणें काम पडला आनी आयज सुरू केला आमी सकाळी आनी हे आसा 2 कोटी 71 लाखांचे आनी हे आफ्टर धवळेमळ वयतले आनी हो आयज सुरू जालो मागीर आमी कला मंदिर टू सपना पार्क हे वटेन तो रस्तो आसा तोवूय रस्तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मागीर दुसरो रोड आसा वारकणचो आमी केलो वारकणचो 2 कोटी 91 लाखांचो मागीर दुसरो खडबाबन जो आसा तो जवळ जवळ 39 लाख खडबाबन पयलीं हें आसा ती सगळी मागीर तुगेलो दुसरो आसा 2 कोटी 21 लाखांचो खडबाबन इंटरनल रस्ते सगळे भितरले ते मागीर तुगेलो राजीव गांधी कला मंदिर टू सपना पार्क तो जवळ जवळ 2 कोटी 73 लाख हे सगळे पास करून आमी फाटल्या फायली आमचो सेक्रेटरी आसा बाबा आमचो बांदिकर सगळ्या भोंवर ते फायली घेवन येतालो आनी ते भायर आमचे फाटल्या फोन करून आमची प्रोसेस खूब टायम लागलो आमकां मागीर आमचो हो आसा वेरेश सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा पळय थंय आसा जवळ जवळ 96 लाखांचो आसा ती प्रोसेस जावन फायली येता त्योय फायली क्लियर तोय टेंडर ऑलरेडी जाला आनी तो बाप कन्स्ट्रक्शना पडला नागझरी जालो पयर घातलो नागझरी जालो वारकणे जालो मागीर हांगा पंडितवाडा जालो मागीर ते हांगा काजी घरा कडेन काजी घरा कडेन जालो हे सगळे रस्ते जाले आतां उरलो तो हांगसरल्यान हांगा हांगसरलो रस्तो दुर्गा मठाचो तोय एस्टिमेट ऑर्डर जावन टेंडर जाल्ले आसा हे सगळे फोंडेचे एंटायर फोंडेचे रस्ते हे सगळे ऑर्डर जातले आनी ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसा कॉन्ट्रॅक्टर एवॉर्ड जाल्लो आसा तांकां सो अजूनही सिवरेजीचे काम खंय खंय उरलां सो ते जे आसा तेंगे कामच जायना ते म्हणटा वयर थंय रॉक मेळटा वयर थंय रॉक मेळटा आनी ते रॉका लागून आजून थोडे तेंगेले हे जावना म्हणजे तेंगेले म्हाका दिसता ते जालां ते काम ते सर्वेचे ते 2016 चालू काम जाल्लें तर आयज पर्यंत तेंगे जायना आनी थोडे तरी जालां आसता म्युनिसिपालिटी एरिया इल्लीशी ल्हान आसा खंय म्हळ्यार ते जावपाचें आसलें पूण तेंगेले तांकां पयलीं सर्वे करता आसतना तांकां कोणा रॉक आसा फातर आसा हे तांकां खबर आसली काय कितें पूण हे पळयता आसतना तेणी करून त्या प्रमाणे करपाचें कित्याक 5-5 वर्सां एक ल्हानशी सिवरेज आमची ल्हान कितलीशी कोणा एरियाला आसा पूण हे करता आसतना तेणी सर्वे करुना पूण ताका लागून तें काम उरलां आनी पट्ट फोडटात पूण ताका लागून लोकांक त्रास जाता स्कूलवाल्यांक त्रास जाता पूण आमी हे पट्ट रस्ते करून घेतात आतां हे रस्ते सगळे जाल्या पट्ट फोडून जाल्या पूण ते सारके डिटेल सारके दिना बाबा आमी अमके फुटतले अमके कडेन फुटतले आनी कडेन फुटतले आतां आमदारा पयशे कडबाबान आमचे ते अडचण रस्तो तोवूय तेणी मदीं फोडला आतां तोवूय आतां हे जाता म्हणजे लोकांक सामके त्रास जाता सेवरेज लागून ती तेणी इतली अर्जंट घेवपाची कारण ती अर्जंट इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी फुटता आनी उडयतात तितून लोक पडटा भुरगे पडटा एक्सिडेंट जाता हें तेंचें लक्ष ना सेवरेजवाल्यांचें सेवरेजवाल्यांचें गव्हर्मेंटान लक्ष आसपाक जाय सरकारान तेजें लक्ष दिवचें कन्सर्न मंत्र्यान तें लक्ष दिवचें चीफ मिनिस्टरान लक्ष दिवचें आनी तें बेगिना बेगीन करून घेवचें कोर्टा कडेन आनी खडबाबा रस्ते आसा आनी एंटायर सेवरेज सिस्टम बेगिना बेगीन चालू करची लोकांक कनेक्शन दिवची कितले वर्स लोकांक रावतले कितले वर्स लोकांक रावतले अशी स्कीम चलना गव्हर्मेंट स्किमीच्या लोन घेवन काडटा फुडकोचे आनी काय तरी बाकीचे हेचे लोन घेतात आनी ते पयशे आनी घालतात म्हणजे हेका लागून कितें आसा लोकांक सोयी मेळपाक जाय पूण बेगीन जावपाक आतां अंडरग्रावंड केबलच जावन तो आमी हे करून घेतला पास करून घेतलो आसा हेजे आतां टेंडर जातलें जवळ जवळ 22 कोटीचे अंडरग्रावंड केबल फूल फोंडा सिटी हय आनी थोडी उरली ती मागीर परते घेतलेले पूण जवळ जवळ 22 कोटीचे एस्टिमेट आसा अंडरग्रावंड केबल तेवूय जालां सगळें जालां हांगा आनी मार्सेलाक जाय दादा वयता चवथो मार्केट रोड कितें आसा दादा वयता मार्केट रोड पळय आसा तो मारुती देवळा कडेन जाय तील संगम बेकरी आनी तील कुट्टी आशिल्लो तो अर्दो केला संगम बेकरी पर्यंत केला आनी उरलेलो आसता कोरुना आतां कितले 4 वर्सां दिसता पूण तो
कोण ते कन्स्ट्रक्शन जालें ना कसलें भगवती कन्स्ट्रक्शन आसा तांकां पडलेलें आसा पूण तेणें अर्द केला आनी अर्द करूं ना म्हणजे तेन्ना ते बेगिना बेगीन ते कॉन्ट्रॅक्टरान लक्ष घालचें आनी राजकारणय करात आनी कामय करात दोनूय करपा जाता बरोबर दोनूय करात राजकारणय करा राजकारण करूंक नाका म्हण सांगना पूण काम करात जे लोकांक त्रास जाता लोक पडटा लोकांक त्रास जाता लोकांक गाडी जाता गाडी डॅमेज जाता हे सगळें तेणी जे काम घेतलें पळोवपाक जाय आनी ते बेगिना बेगीन ते भगवती कन्स्ट्रक्शन कोण आहा तेणी बेगीन करचें तर फाटल्या फावटी एक इश्यू आसलो की फक्त खडपामानूच रस्तो हॉटमिक्सिंग जालो म्हणून आणि तुम्ही तो फक्त तुमच्या दारापर्यंत केलो बाकीचे रस्ते म्हणून असो आरोप जातालो जे कडेन टेंडर जावन पास जाणार ते कडेन जाला सगळे कडेन जाला आनी आमी सगळ्या भोवड्यांक मागला आनी कोणें आमकां सांगपाची गरज ना आनी म्हागेलें आयचे आनी कालचेंच काम ना नवे कोणी बोकडे येयले नवे कोणी बैल येयले नवे कोणी हे येयले तर म्हाका सांगपाची गरज ना म्हाका रस्त्याचे आनी डेव्हलपमेंटाचे जे हांवें इतलें वर्स केलां आनी करीत आसा हांगाच तो मडके बद्दल सगळें हांवें 100% केलां फोंड्या केलां सगळे तरेचे फोंडेचे डेव्हलपमेंट हांवेंच केलां हेतून कोणाचें हें कडल्यान कोणाक लुडबुडपण करपाची गरज ना पार्किंगाचो इश्यू आसा म्हणजे सगळे कडेन पार्किंग ना थोडे रस्त्यार पळय आयकय आमी सगळ्यांनी समजुपा जाय आतां आमी हांगा उबे रावल्या फाटल्यान दोन फुडल्यान दोन थोडे सांग हें ना आनी आमी आतां बायपास ती करपा ते बायपास घालपाक सोदता थंय सुद्दां विरोध करता बरे मनीस आरकेड सारके मनीस विरोध करता आतां कदंबा हांगसरल्यान जरी वचरा कडल्यान सामकें ते बायपास आसा म्हणजे असो तेंच्या गेलो जाय चर्ची कडल्यान आमदार कडल्यान तिसका सारको भायर सर मडगांव पणजे तो मदीं रस्तो घालपाक मार्कींग केल्लो आसा एनओसी पासून आगेरान दिल्ली आसा म्हाका सगळे पूण तरी पूण तो विरोध करता कित्याक ना कांय पॉलिटिक्स आसा आनी विचार आशिल्ले लोक जेका समजता हे फोंडेची परिस्थिती जी आसा दोंगराळ भाग इल्लेशी फोंड्या ही कित्याक पणजे आनी मडगांव न्हय व्हडले व्हडले देंवले हांगासर जागाच ना कसली जागा ना हांगासर म्हणजे जागा जर हांगासर ना आनी करप खंयच्यान आसा तितून आमी सगळें केलें आमी बायपास केलें सगळें केलें म्हणजे कळ्ळें तुमकां म्हणटरीच हें आमी सगळें केलां तेन्ना सगळें आमी आमकां फोंड्याक आनी लोकांक कितें जाय तें म्हाका खबर आसा जे आमी लोकांक जाय म्हणून हॉस्पिटल सब डिविजन हॉस्पिटल केलें आतां आमी तिसरो डिस्ट्रिक्ट मागता तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाता कारण हे फोंडे तालुक्याचे लोकां फोंडे तालुका वाळपय जावं सगळे जावं आनी खंय जावं मोले कोले हांकां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें जातली सब डिस्ट्रिक्ट जाता हें तिसरो डिस्ट्रिक्ट जातली लोकांक जाणटे म्हणजे हांकां गरीब लोकांक खंय पणजे मडगांव वचपाक गरज ना पूण तेवूय बी आमगेलें जातलें म्हण आमी करता आसतना लोकां दोळ समोर दवरून लोकांची परिस्थिती पळोवन आमी हें सगळें मागता डेव्हलपमेंट करता सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हावस हें मागता सगळें कितें केलें तितलें सगळें तशें कितें ना हे चारय मतदारसंघां लागता पूण केला एकाच आमदारान तें हांवें ह्या डिस्ट्रिक्टा भितर हेडक्वॉर्टरा भितर कोणेच कांय करूं ना हांवेंच केलां पूण हे 4 मतदारसंघां लागता प्लस हो डिस्ट्रिक्ट मागीर मोले कोले डिस्ट्रिक्ट जाले तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाले तांकां बेनिफीट जातलें उजगांवकारांक बेनिफीट जातलें वाळपयकारांक बेनिफीट सगळ्या बेनिफीट जातलें सगळे तरेचे हें लोकांक लागून करप बेनिफीट सगळ्या गोंयच्या लोकांक मेळटा भुरग्यांक मेळटा सगळे तरेचे भुरग्यांक थंय वयता सेंट्रल पणजा तशी आमी फोंड्याक सेंट्रल लायब्ररी जी आसा रोखडेंच तेजें फावंडेशन जातलें अशें आर्ट आनी कल्चर मिनिस्टर जो आसा हो आमचो गोविंद गावडे सांगला आनी ते तिस्कार आमी ते लायब्ररी बरी लायब्ररी जशी पणजे आसा तशी लायब्ररी सगळ्या हे भुरग्यांक वाचपाक बिचपाक सगळे तरेचें मेळटलें आनी ती लायब्ररी तिस्कार ते हें आसा पयलींचे प्रायमरी सेंटरा थंय घालता आनी ती जाले नंतर आमचे फोंडेचे सगळें म्हाका दिसता 100% काम जालें आनी एकूच उरतलें मागीर तें तिसरो डिस्ट्रिक्ट त्या जाग्यार जालें म्हणजे लोकांचे फोंडेचे लोकांचे हे आमी खंयच्याच तालुक्यान आमी कोणें करूं ना पूण आमी केलें पूण हे बेश्टेच लुडबुडपण कोण करता